4 मार्च 2025 ह्या दिसा आदलो मंत्री आणि भाजपाचो फुडारी पांडुरंग मडकयकारान पक्षाचो केंद्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोषा वांगडचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना सरकाराचेर गंभीर आरोप केले। सरकाराचे मंत्री फकत पैसे करपाक पेटल्यात, फायली क्लियर करपाकूय पैसे घेतात म्हूण बॉम्ब घाल्लो। ह्या आरोपावेल्यान गोंयांत आनी देश पातळीचेरूय खवदळ पडिल्लो। उपरांत ह्या प्रकरणात पोलिसांकडल्यान कांयच ठोस कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये कोर्टात गेल्लो। कोर्टाच्या आदेशावेल्यान दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाक ह्या प्रकरणाची चौकशी करची पडिल्ली। आता ACBन आपलो रिपोर्ट कोर्टाक दितना मडकयकाराक क्लीन चीट दिल्या। ज्या दाव्याच्या आधाराचेर मडकयकाराक ACBन क्लीन चीट दिल्या ती पळोवया। ACBच्या रिपोर्टात पांडुरंग मडकयकारान गैरसमजांतल्यान चुकीची वक्तव्य केल्ल्याचे नमूद केलां। ह्या प्रकरणाच्या रिपोर्टात घटनाक्रम मांडला तो असो। 30 जानेर 2024 वर्सा मडकयकाराचे निकिताशा रिअल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन गवंडाळीचे एका सेटलमेंट जमनीचे NA सनदी खातीर तिसवाडीचे जिल्लोधिकारी कार्यालयाक अर्ज केल्लो। मडकयकाराच्या कंपनी वतीन एक विष्णू तिवरेकार म्हणटा तो हे फायलीची प्रक्रिया हाताळटालो। फायल क्लियर जाले उपरांत अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान 29 जानेर 2025 जमीन रूपांतरणा खातीरचे 24,78,210 रुपयांचे चलन काढले। 1 फेब्रुवारी 2025 विष्णू तिवरेकारान 24,78,210 रुपया जमीन रूपांतरणा खातीरचे चलन चेका वरवीं फारीक केले। रूपांतरण जावचे पयलींच जमिनीत रस्तो केल्ल्यान जिल्लोधिकारी कार्यालयान मडकयकाराच्या कंपनीक 21,29,400 रुपयांची पेनल्टी घाली। 6 फेब्रुवारी 2025 विष्णू तिवरेकारानूच 21,29,400 रुपयांची पेनल्टी चेका वरवीं जिल्लोधिकारी कार्यालयाक फारीक केली। जमीन रूपांतरणाचे चलन आणि दंड फारीक केले उपरांत 11 फेब्रुवारी 2025 ह्या दिसा जिल्लोधिकाऱ्यान जमिनीची सनद दिली। ACBन आपल्या रिपोर्टात सांगिल्ले प्रमाण विष्णू तिवरेकारान खंय चलन आणि दंडाची रक्कम मिळून 15 ते 20 लाख रुपया जिल्लोधिकारी कार्यालयात फारीक करचे पडटले म्हूण कंपनीचो संचालक पांडुरंग मडकयकाराक सांगिल्ले। मात मडकयकाराची खंय गैरसमजूत जाली आणि ताका दिसले की ती रक्कम लाज म्हूण दिवची पडली अशें तिवरेकारान सांगले। पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी स्थिर नाशिल्ल्यान हो गोंधळ जाल्ल्याचो विष्णू तिवरेकाराचो दावो। ACBच्या अहवालात पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी स्थिर नाशिल्ल्याचो दावो। भलायकी स्थिर नाशिल्ल्यानूच गैरसमजांतल्यान मडकयकारान केली चुकीची वक्तव्यां। पांडुरंग मडकयकाराचो ब्लड प्रेशर हालता। दर 6 वरांनी ब्लड प्रेशराची गोळी घेवंक ना जाल्यार खंय मडकयकाराची भलायकी अस्थिर जाता। व अशे तरेन हे हाय प्रोफायल केसीचो रिपोर्ट ACBन कोर्टाक सादर केलो। हातूंत ACBन दावो केला की तांणी कांय साक्षीदारांची चौकशी केल्या। मात हातूंत दावो केल्ले प्रमाण जर पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी स्थिर ना आणि दर 6 वरांनी ब्लड प्रेशर वाढून ती हालता आसत जाल्यार मडकयकार वेंचणुकेक रावपाक शकता काय कितें आनी ताका तिकेट दिवपाची रिस्क कोण घेतलो हे प्रस्न फकत आमकां न्ही जाल्यार खुद्द ताच्या कुंभार जुवेच्या मतदारांकूय पडटले हातूंत दुबाव ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।